सीएमान इंटरव्हीन जावन हे कितें आहा ते जाग्यार घालचे. म्हाका दिसता वो 2013 to 2025 वो म्हाका दिसता खंय तरी इलेक्ट जावन येयलो आनी तेंची पंचायतूय आसली तेन्ना हेंच्यांनी कितें केलें, कित्याक तेन्ना हो प्रश्न कित्याक मांडूंक ना. 10 वर्सां जाली एकूच लायन आमदार म्हणटा एकूच लायन चालू जाला. सो तेन्ना तेणें कित्याक तो प्रश्न मांडूंक ना. आनी हांव कितें म्हणटा, तो ही इज अ बीजेपी लिडर, सरकार हा बीजेपी, सीएम बीजेपी, खासदार बीजेपी, आमदार बीजेपी, ह्या पासून कलंगूटचो जिल्हा परिषद आहा तोय बीजेपी आनी पंचायत आहा पळय ती बीजेपी. जाल्यार हो मिडिया मार्फत फुडें येवन तो कित्याक एलिगेशनां करता तेंचे अगेन्स्ट म्हणून म्हाका काय कळना. ही शूड कम क्लियर की बाबा तो बीजेपीन आसा काय आनी खंयचे. आनी जरी तर तो बीजेपीन आहा जाल्यार तो आपले हितून आपले फोरमाचेर आपले पार्टयेन भितर हे कित्याक मांडना. सो समवेर देर इज आयदर हे पळय कोण इलेक्ट जाला पळय ते फोटींग नाजाल्यार हो फोटींग, दोनी भितरल्यान एक. दोगूय ते एकामेकाक सर्टिफिकेट दिवंक शकना न्हू. आमी ऑपोजिशनाचें काम एक्सपोज करप, मात हे ऑपोजिशनाचें काम करतले जाल्यार तेंचे ते रुलिंगान आसतना ते कितें करता, अटर फेलियर. मागीर तो म्हणटा कितें, काँग्रेस इज टेकिंग आउट एजिटेशन्स ऑन ओनली पॉटहोल्स एंड इज इग्नोर्ड ऑल दी अदर प्रेसिंग इशू. म्हाका दिसता जवळ जवळ मॅक्सिमम इश्यूज आहा पळय ते कलंगूटचे काँग्रेस कमिटीन काडला गोंयभर. जावं ते हेल्थाच्या ग्रावंडार जावं खंय डेंगू जाला थिंगा आमी हेल्थ ऑफिसराक मेळवले. लायटीचे आनी उदकाचे तूं म्हणीत जाल्यार आयज पळय ते टावर बांदून ते लायन हाडटा पळय, आमी आवाज उठोवन ते लायन हाडला तेंच्यांनी. मेन मुद्दो असा की एक कळंगूट आमच्या गांवचो एक्स पंच एक्स डेप्युटी सरपंच तो आमचे आरोप करता की काँग्रेसची आमचे ब्लॉक आसा ते तुमी कांयच करिना, फक्त तुमी रस्त्याचो होणे पडला पळय ते घेवन रस्त्यार येतात म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता, आमी जरी रस्त्यार येयले जर रस्तो पिड्यार जालो म्हण सांगपाक, तूं कितले फावटी येयले रस्त्याचेर सांगपाक की बाबा होणे पडल्या म्हणून हांगा तूं सांगता पळय खूब इश्यू आसा घेण्या सारके ते तुमी घेयात. तुका कोणी रायट दिला आमकां सांगपाक तुमी इश्यू हे घेयात म्हणून. तूं आतां सद्या खंयच्या पार्टीन आहाय तें आमकां तूं सांगचें. तांकां भायले स्वीच घेवन घालता आनी हे स्वीच प्लांटाची कॅपेसिटी ना. सांगचें म्हणल्यार तुमकां आसतलें दुसरें म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार हेजो इश्यू आमी 2023 घाल्लो जेन्ना हे रॉ स्वीच डायरेक्टली पंप करताले. ही आमची इनवर्ट लेटर आमी केली 2023 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी तेणी ताबडतोब ते प्लांट बंद उडयलो. आतां सांगचें म्हणल्यार हो आमचो एकलो बीजेपीचो लिडर सुदेश मयेकर तो एक्यूज करता काँग्रेसाक. हो सुदेश मयेकर जावन असो बीजेपीचो लिडर आनी पयल्या इलेक्शना आदी फाटल्या इलेक्शन आदी ताणें जाम करून आपाचो कॅन्डिडेट जालो आनी थिंगा हारल्या उपरांत हो परतून बीजेपीन गेलो. आतां हो आहा रुलिंगान आनी हो एक्यूज करता ऑपोजिशनान आनी कितें म्हणटा खाली आमी रस्त्याचे इश्यू घेता म्हणटा. तुमकां सांगचें म्हणल्यार आमी सगळे भाशेन इश्यू ईच एंड एवरी इश्यूक आमी गेल्ले आहा. म्हणटा तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे इलेक्ट्रीक लायटीचे हे आहा न्हू आमचो लायटीचे एक्चुली सबस्टेशन कलंगूटांत घाल्लें. इट वॉज अ वायट एलिफंट. ते कनेक्ट केल्लें नासलें, ते फकत दाखयलेलें हे आमचे हे केल्ले म्हणून प्लांट ताका केबल कनेक्ट केल्लें नासलें. आमी इंजिनियराशी वचोन रजिस्ट्रेशन करून ते आतां कनेक्शन काम चालू जालां आनी समज थोड्या तेंपान आतां इम्प्रुवमेंट जाला थोड्या ते काम जातलें म्हणून.